आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीराक खासा दर्जो दिवपी घटनेचे 370 कलम रद्द करपाचो केंद्र सरकारान घेतिल्लो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान थारायले वैध. सप्टेंबर 2024 मेरेन वेंचणुको घेवच्यो केल्या वेंचणूक आयोगाक सुचोवणी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाक मानेस्तांनी दिलो येवकार. विकसित भारत ॲट 2047 तरणाट्यांचो आवाज ह्या कार्यशाळेक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी केले संबोधित. राजभवनाचे लेगीत जाल्यो कार्यावळी. मध्य प्रदेशाचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण मोहन यादव हांच्या नावाचेर जाला शिक्कामोर्तब. मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी राजभवनाचेर वचून सादर केलो राजीनामो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वेर्णा 5व्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनाचें जालें उक्तावण. गुणवंत विद्यार्थी आनी खेळगड्यांचो जालो भोवमान. केंद्रीय खेळ आनी युवा वेव्हार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी नवी दिल्लींत केले खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीचे उक्तावण. 32 राज्यांतले 1400 परस चड खेळगडे जाता वांटेकार. आता खबरो विस्तारान. जम्मू काश्मीराक खासा दर्जो दिवपी भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 रद्द करपाच्या केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक सर्वोच्च न्यायालयान वैध थारायला. केंद्र सरकारान 2019 वर्सा कलम 370 रद्द करून जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशा 2 नव्या केंद्रशासित प्रदेशांची स्थापणूक केली. या निर्णयाक आव्हान दिवपी याचिकांचेर सरन्यायाधीश PY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणाखालच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान हो म्हत्वाचो निर्णय दिला. घटनेतले 370 कलम ही तात्पुरती तरतूद आशिल्ली आणि ती रद्द करपाचो अधिकार राष्ट्रपतींक आसा अशें खंडपीठान आपल्या निवाड्यात नमूद केला. जम्मू काश्मीराक बेगिनात बेगीन राज्याचो दर्जो दिवपा खातीर सरकारान पावलां उखलची तशेंच वेंचणूक आयोगान सप्टेंबर 2024 मेरेन वेंचणुको घेवच्यो अशे निर्देश लेगीत खंडपीठान दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या ऐतिहासीक निर्णयाक येवकार दिला. कलम 370 लागून समाजातल्या असुरक्षीत आनी उपेक्षित घटकांक लाभ दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी म्हळां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत सोशल मीडिया प्रणाली वरवीं ह्या निर्णयाक येवकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार काउन्सिलाचे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल हांणी या निर्णयाविशीं अधिक माहिती दिली. उसको सुनने के बाद डिसीजन आया है उन्हें वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए, परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी. दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था. सर्वोच्च न्यायालयान जम्मू काश्मीरा खातीर 370 कलमा संदर्भात घेतिल्लो निर्णय इतिहासीक आसा आनी ताचो प्रभाव विविध मार्गान जम्मू काश्मीरातल्या लोकांक मेळटलो अशें आदले केंद्रीय मंत्री डॉ करण सिंग हांणी म्हळां. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेर तांणी प्रतिक्रिया उक्तायली. मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें. ये ज़रूरी नहीं कि पहले चुनाव हो फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हो. तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004. वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी. तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है. ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया. एक बात मैं इसमें और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी उनसे राय है उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ. हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा. तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें. अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है. अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए. जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े. तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें.
सर्वोच्च न्यायालयान 370 कलमासंदर्भात दिल्ल्या ऐतिहासिक निर्णयाक केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी येवकार दिला. लोकसभेन केल्ल्या उलोवपांत तांणी 370 कलम रद्द जाल्ल्या कारणान काश्मीरांतल्या लोकांक सुरक्षितेची भावना निर्माण जाल्या, रोजगाराच्यो संधी निर्माण जाल्यो आनी वंचित वर्गाक न्याय मेळपाचो मार्ग सुलभ जाला अशें तांणी सांगलें. सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसित भारत ॲट 2047 तरणाट्यांचो आवाज ह्या कार्यशाळेचो दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान शुभारंभ केलो. ह्या वेळार उलयतना तांणी देश अमृत काळांतल्यान मुखार वता, तरणाट्यांनी एक तरी संकल्प करूंक जाय जाका लागून विकसित भारताची मोख साध्य जातली. तरणाट्यांची मोख आनी ध्येय एकूच आसूंक जाय अशें सांगून आयचो दीस संकल्पा खातीर म्हत्वपूर्ण आसा अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरातल्या राजभवनांत आयोजीत केल्ल्या कार्यशाळेंत विद्यापीठाचे कुलगुरू, शिक्षण संस्थांचे मुखेली आनी प्राध्यापकांक संबोधित केले. विकसित भारत @ 2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है. इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं. और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है. यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आय से ही शुरू होता. विकसित भारत ॲट 2047 व्हॉइस ऑफ यूथ ह्या कार्यावळीचे गोंय राजभवनांतल्या दरबार सभाघरान आयोजन केल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान संबोधन केलें. ऐसे कितने ही विचारों की सीडिंग वर्तमान और अगली पीढ़ी में करनी है और आपको खुद भी अपने विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना है. देश के नागरिक जब देश के हित की सोचेंगे तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होगा. और आप भी जानते हैं कि जिस तरह समाज का मानस होता है, वैसी ही झलक हमें शासन प्रशासन में भी नजर आती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृष्टीक लागून भारतान विकासाची मोख साध्य केल्या. उदरगतीच्या वावरांत तरणाट्यांचे योगदान मोलादीक आसा. हे खातीर विकसित भारत 2047 व्हॉइस ऑफ यूथ ही कार्यावळ लाभदायक थारतली अशें गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी सांगलें. And give inspiration from the roots of our motherland, and there should be an innovative mindset. Through innovation, through hard work, we can make our country a Vikasit Bharat, and for that purpose Goa has got its own peculiarity, because Goa was always under the control of Portugal, and Portugal mindset also we will appreciate. We are not against anybody. Aro Bhadra Kradavo in the Vishandada. Let noble thoughts come from everywhere. So the great contributions we accept. But at the same time, slavery mindset may not be there, and our country is a full-fledged country. We will be able to make wonders in the world, and India, before the arrival of the foreigners, I mean Portugal, Britain, French and other people, invaders, we were top in financial field. 23% of the world trade was controlling by undivided India, and our universities, our Vigyan sphere as a whole, we were on the top. People from
Udivers, they were coming to India for education. So we will be again reoccupy such a position. गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी नवे राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण 2047चो विकसीत भारत घडोवपाक फायदेशीर थारतले अशें राजभवनाच्या आयोजीत केल्ल्या विकसीत भारत एट 2047 वॉयस ऑफ यूथ ह्या कार्यावळीचो एक वांटो म्हण इनोव्हेशन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या पॅनल डिस्कशन कार्यावळींत उलयतना सांगलें. ह्या कार्यावळींत NITचे प्राध्यापक OR जयस्वाल, IITचे संचालक BK मिश्रा, बिट्स पिलानीचे सुमन कुंडू हांणी वांटो घेतलो. The most important aspect is that every state also should be developed. Let me speak, being the Vice Chancellor of Goa University, let me speak in terms of innovation and how an ecosystem for innovation could be developed on Goa University campus so that the whole state would be developed. The first and foremost thing is that the divide between rural and urban sector should be narrowed down by means of innovation. For this, what we did is that we have implemented NEP based curriculum across the general education both for undergraduate and PG, and next year onwards we will also implement this for the technical education. Now, when I say that NEP based curriculum has been implemented, there is a lot of flexibility in the curriculum, and one of the things which we introduce is that rural, basically when I said about narrow down the gap between the urban and rural sector, we have introduced a rural internship wherein students would go to the village, understand the problems which they are facing, and then come back with the data, and they would be allowed to incubate their ideas, and also there will be mentor, and finally once that incubation is done, we will see the possibility of how it could come in the form of a startup, and various aspects have been done. खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विसवप्रांत येवकार आता पळोवया मुखावेली खबरो. आदिवासी कल्याण संचालनालय, युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स म्हळ्यार उटा हांच्या जोड पालवान वेर्णाच्या श्री म्हाळसा नारायणी सभाघरान 5वें आदिवासी विद्यार्थी संमेलन आयोजित केल्लें. मुखेलमंत्री आनी आदिवासी कल्याण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी पारंपारीक दिवली पेटोवन संमेलनाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार कला संस्कृती आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडे, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, पर्यावरण कायदो आनी विधी मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांचे सयत हेर मानेस ह्या वेळार हजर आशिल्ले. आदिवासी वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांनी मुखार येवपा खातीर जायते यत्न करचे. सरकार सदांच तांकां तेंको दितलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. व्हडल्या ITएक गेलो म्हणून म्हाका मातसो थोडो उशीर जालो. आमच्या खुद्द ITएक 15 तरेचे करियर ऑप्शन एवेलेबल आसा.
15 बरेचशे फावटी स्टेनोग्राफी हो कोर्स आमी कोण घेयत ना. कोपा हो कोर्स आमी शिकपाक भायर वयता आनी हांव कॉम्प्युटर कोर्स म्हणटा 20,000 रुपया दी. तो ITI म्हणजे कोर्स फुकट शिकयता आनी भायर हांगा 20,000 रुपया तुका कॉम्प्युटर शिकता. वेगळे फॅशन डिझायनिंगचो कोर्स थंयसर इजिली एवेलेबल आसा, एका वर्साचो कोर्स. ब्युटिशियन कोर्स आमच्या कडेन फ्रिली एवेलेबल आसा. ओके, ज्या कोर्स केल्या उपरांत आपण आपलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय करपाक शकता. म्हणून हांवें म्हटलें की आमी सगळ्यांनी वेवस्थीतरित्या 12वीच्या उपरांत थोडोसो विचार केला आसत जाल्यार आमी आमचें करियर घडोवपाक शकता. एका ITI जर 15 तरेचे कोर्स आतां चालू आसा. आमी उरलेले करियरचे कोर्स येता त्या नवीन वर्साच्या वेगवेगळ्या आनीक कोर्सीस सुरवात करता. आपल्याक कितें आवडटा, हांव कितें करूं शकता आनी हांव ताका लागून म्हाका मदत कितें जाय, त्योय सगळ्यो ऑप्शन्स एवेलेबल आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की ते 2% रेट ऑफ इंट्रस्ट जर आमकां ट्रायबलान 2 मेळटा आसत जाल्यार वाय नॉट हांव म्हजें ब्युटी पार्लर कित्याक सुरू करूं नये. या वेळार आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे आणि उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांचे उलोवप जालें. आवय बाबायच्या स्वप्नांनी ते साकार करपा खातीर तुम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करचो आणि आमचे नाव वयर करचे हे एक प्रत्येक पालकाचे, प्रत्येक आवय बापायचे एक स्वप्न असता आणि त्याची छाती अभिमानाने फुलोवन येता. पूण हे जर करतोय जाल्यार एक आमी सहज विचार करूया, कारण आमकां एक विचार असता की तो मरे अमके बंगल्यान रावता, ताजे कडेन बरी तरेची गाडी आसा. पण ही गाडी आणि तो तरेचो बंगलो जर तो बरो करतलो जाल्यार म्हाका दिसता हाडे फुडें घेवचेच पडटले. तेजे खातीर ह्या वयाचेर आज स्वप्न पळोवप, त्यो बी दिवसा ढवळे स्वप्न पळोवप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तुम्ही जर कॉन्सन्ट्रेशन केलें, तुमचे कडेन टॅलंट आसा, त्या टॅलंटाक तुम्ही वाव दिवपाक जाय जाल्यार तुमची फर्स्ट ड्युटी आसा एज्युकेशन. ह्या समाजाचें दुख्ख कितें जर आसतलें, खरें म्हळ्यार हे भुमिपूत्र हो समाज, हो भुमिपूत्र आमी फाटीं नासले. पण शिक्षण नासल्यान आमकां खूब अशें फेस जाले आनी आयज बरेचशे आमी प्रॉब्लेमां आमकां फेस करचे पडले. IT जनरेशनान तुमी शिकपा जाय तुमचें कॉन्सन्ट्रेशन. टायम इज ए मनी म्हणटात. टायमाचो व्हॅल्यू करपाक तुमी सांबाळात, व्हॅल्यू करात. तुमचे जे आज जे पयलीं करता फर्स्ट ड्युटी टू एज्युकेशन. एज्युकेशन करता तसो तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. स्पोर्ट्सा इफ यू आर गुड यू कॅन शायन देर ऑल्सो. अशें एग्जाम्पल तुमी मुखार आसात, प्रयत्न करपाक जाय. आनी म्हणून आमचें हें कॉन्सन्ट्रेशन आज हालीं खूब अशें डायवर्ट जाल्ले कडेन आसा, स्पेशली ग्रामीण भागांतले आमचे फर्स्ट कांय जनरेशनाचे विद्यार्थी आसात. तांकां तितले इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. आयचे हें टॅक्निकल यूग आसा, त्या टॅक्निकल युगांत जर आमकां सर्वायव जावपाक जाय, मनशाची बुद्धी आज चंद्राचेर तेंचो डेवलप परत सुरक्षीत जमनीचेर पावले. आमचो प्रयत्न आसा भारत देशाचो तंत्रज्ञानाचो प्रयत्न आसा की सुर्याचेर व्हरपाक येन. या संमेलना निमतान 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत गुणानुक्रम मेळोवपी तशेंच 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत पदकां मेळोवपी आदिवासी समाजातल्या खेळगड्यांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. विकसीत भारत संकल्प यात्रेक शिरोड्यान थळाव्या लोकांनी येवकार दिलो. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे हजेरेन संकल्प यात्रेच्या वाहनाक हार घालून यात्रेक येवकार दिलो. या कार्यावळीक स्वयंपूर्ण मित्र सदानंद नायक, सरपंच मुग्धा शिरोडकर, भाजप मंडळ अध्यक्ष सूरज नायक, गटविकास अधिकारी सिद्धेश केरकर, अवधूत नायक आणि हेर पंच वांगड्या सयत ग्रामस्थ व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. या यात्रेच्या निमतान लोकांक वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांची अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मार्गदर्शन केलें. सत्तेचाळीस घंटा आम्ही ताजी पहिले आम्ही पूर्ण करू शकता. गावातलो खंयचोच मनीस किंवा खंयचेच कुटुंब अशें उरपाक जायना की ज्या कुटुंबाक स्कीम पावूं ना. गृहधारणी स्कीम महिन्याक 1,000. पण आम्ही विचार करपाक जाय महिन्याक 1,000 म्हणटा फुडें वर्साचे 18,000 रुपये जाता. ज्या कुटुंबाकडे 2,000 जाण्टेले येता ताका वर्साक 24,000 रुपये येता. आता कितें आसा आमकां 24 घरांतल्यान 2 लाख मेळटा ते समाधान जावं. पयर आमचे अवधूत आसा फाटल्या जाग्यार आमी ते कोविडाची फॉर्माची चवकशी करुया. हांवें फोन केलो सीएमा कडेन विनंती केली आनी सीएमान आमकां कोविडाची फॉर्माचे पयशे दिले. आख्खे गोंयभर दिले. पूण आमगेले मतदारसंघात 2,000 लोकांक 1 कोटी रुपया येयलो. कितले पयशे आयले आमचे कडेन?
2000 लोक आशिल्ली तांगेले फॉर्म भरिल्ले आशिल्ली त्या 2000 लोकांचे 1 कोटी रुपया आमचे येयले. आमच्यान हिशोब घेतलो ताणें वचून लिस्ट हाडलें वाड्या प्रमाणे लिस्ट हाडलें. कित्याक लिस्ट हाडपाक लायलें कोणें सांगूना आमकां आपल्या अकाउंटाचेर 5000 रुपया येयला कोणें सांगूना ताकाय सांगूना म्हाकाय कळूना. ते फुक्याकडे म्हणपाक जर जाय आमी ते पयशे 5 रुपया जाय 5 करपाक जाय म्हणटकीर एक लक्षात घेवपाक जाय समाधान हे तत्व जे आसा पळय ते समाधानाचेर तत्व येवपाक जाय. लक्षात घ्या नरेंद्र मोदी सरकार जाल्ले कारणान फाटल्या जवळ 2014 पासून खूब स्किमी आणि आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत जाल्ले कारणान खूब स्किमी जी आसा पळय त्यो स्किमी आमकां उपलब्ध जाल्ले आसा. या वेळार विकसित भारत संकल्प यात्रेन वांटो घेतिल्ल्या कांय लाभार्थ्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. हो आम्ही लोन घेऊन 1,10,000 लोन घेतला. तेच सुवातेर आमी रिकवरी 30,000 लोन घेवन आमी आमच्या ग्रुपान आवे मारिया ग्रुपान स्वीट्स करपाचो धंदो सुरू केल्लो आसा. तो स्वीट्स करपाक धंद्याक आमकां जायत्यो वस्तू लागतात. जशे परी आमी दोस करतलो जाल्यार आमकां सोतेल लागता, मिक्सर लागता, चूल लागता, त्यो आमी ह्या आमच्या लोनांच्या मार्फत घेतलेले आसा. तेच बरी ह्या लोनांतल्यान आमी वर्मी कंपोस्ट अकाय आमी आतां घातलेलो आसा ताचेरूय आमी इनकम काडटात. आनी तेच बरी आमी ह्या वर्सा शेतान आमी शेत रोयलां आमच्या ग्रुपान आवे मारिया सेल्फ हेल्प ग्रुपान सगळीं मेंबर एकठांय जावन. सो आमी आमचो बिझनेस बरे भशेन चालू दवरलेलो आसा आनी आमी बिझनेसान आमकां भरपूर इनकम मेवता. म्हणून आमकां 80,000 इनकम वर्साक जाता वर्मी कंपोस्टांतल्यान. विवोंतल्यान हांवें CIF लोन घेतला. त्याच्या अंडर हांवें तो लोन घेवन हांवें कॉटन पिशवे तशेंच हांव पेपर बॅग्स तयार करता आनी बाजारांत विकता. म्हाज्या ग्रुपान कांय बायलो आसात पळय ते बांबूचें काम करता. बांबू हे आमचो पारंपारीक धंदो आनी तातूंत आमी सुपां लग्नाक लागता ते सगळे साहित्य फुलांचे पाटले बांबू पासून फुलां तयार करता आनी तांकां आमकां खूब डिमांडूय आसा. म्हणून आमी अशें थारायलां की चडांत चड गांवांनी ही आमचे पारंपारीक धंदो आसा बांबूचो ती कला आतां नश्ट जावपाक पावल्या. म्हणून आमी बांबूचेंच काम घेवन मुखार सरपाचें थारायलां आनी ताच्या खातीर आमी एक निर्णय घेतला की आमी विवोंतल्यान सीड कॅपिटला खातीर लोनाक एप्लाय करतली आनी आमी बांबू खातीर कितें आमकां साहित्य लागता मशिनरी लागता ती आमी ताच्यातल्यान हाडटली. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या 75व्या वर्सपूर्ती निमतान गोवा ते कोची आणि कोची ते गोवा असो दर्या मोहिमेचो पहिलो पावंडो आयज जालो. 9 कॅडेट्स आणि 3 अधिकाऱ्यांच्या पंगडान ह्या मोहिमेच्या दर एक पावंड्याचेर 334 नॉटिकल मैला परस चड अंतर पुराय केले. बुलबुल म्हादय आणि नीलकांत ह्या भारतीय नौदळाच्या नौकांतल्यान जवानांनी ही मोहीम पार केली. दुसरो पावंडो 12 डिसेंबर दिसा कोची बंदरांतल्यान सुरू जातलो. SKF गोवा रिव्हर मॅरेथॉन सर्तीचें आयोजन केल्लें. तातूंत उर्मिला बाणी ह्या बायलेन पूल मॅरेथॉन जाल्यार मारिसा मर्फी ह्या बायलेन 20 मायलर ह्या प्रकारान जैत मेळयलें. दादल्यांच्या गटान निलेश कुलये हांणी पूल मॅरेथॉन गटान जैत संपादन केलें. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव. इधर चला मैं उधर चला. हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे DD नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. It's party time. Let's go. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. Best friend forever. Best friend forever. क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए. बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ. किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है. पापा इन वीडियोस पे ना जाएं. अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें. एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं. नुकसान आपका होगा. सोच कर समझ कर
इन्वेस्ट कर. विसोप्र न्यूकार पोळ्या मुखावेली खबरो. मध्य प्रदेशाचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण मोहन यादव हांच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जालो. उज्जैन दक्षिण मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ले मोहन यादव हे आदल्या शिवराज सिंग चौहान मंत्रिमंडळांत शिक्षण मंत्री आशिल्ले. आयज भोपाळांत भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या बसकेन भाजपा फुडारी मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी मोहन यादव हांच्या नावाची सुचोवणी केली आनी तांच्या नावाक नरेंद्र सिंग तोमर, कैलाश विजयवर्गीय आणि प्रल्हाद पटेल ह्या फुडाऱ्यांनी अनुमोदन दिल्ल्याची माहिती मध्य प्रदेशाचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष V.D. शर्मा हांणी दिली. भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है. मजगती मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज सांजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल हांची राजभवनाचेर भेट घेवन तांचे कडेन मुखेलमंत्री पदाचो आपलो राजीनामो सुपूर्द केलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसीन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठाच्या 45व्या दीक्षांत सुवाळ्यात वांटो घेतलो. ह्या वेळार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ह्यो हजर आशिल्ल्यो. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी स्नातकांक पदव्यो आनी कांय विद्यार्थ्यांक भांगरा पदकां भेटयलीं. काशी विद्यापीठ हे भारताच्या स्वतंत्र संग्रामान मोलादीक योगदान दिल्लें विद्यापीठ आसा अशी तोखणाय राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत केली. से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना निहित है. उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो. केंद्र सरकारान केल्ल्या खर उपायांक लागून अन्नधान्याचे मोल नियंत्रीत राखपाक सरकाराक यश आयला अशें केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री पंकज चौधरी हांणी सांगलें. लोकसभेन आयज पुरवणी प्रश्नांकाक ते जाप दिताले. LPG सिलिंडराचे मोल उणें करप आणि भाज्यांचे मोल उणें करपाचे निर्णय सरकारान घेतला अशें तांणी स्पष्ट केलें. की गई कमी के कारण 23-24 में मुद्रास्फीति पुनः 5.4 हो गई. अगर अक्टूबर 2023 की मुख्य मुद्रास्फीति जो कि 4.4 +-2 की परसिमिबल सीमा के भीतर थी, जो कि पिछले 43 महीनों में सबसे निचले स्तर पर थी. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हांणी आयज 8 वांगड्यांच्या उपाध्यक्ष तालिकेचे फेरगठन केला. ह्या तालिकेन भारतीय जनता पक्षाचे कांता कर्दम, सरोज पांडे आणि डॉक्टर CM रमेश, समाजवादी पार्टीच्यो जया बच्चन, शिवसेनेच्यो प्रियंका चतुर्वेदी, काँग्रेसीचे अखिलेश प्रसाद सिंह, DMKचे तिरुची सिवा आणि आम आदमी पक्षाचे सुशील कुमार गुप्ता हांचो आस्पाव आसा. ह्या विशींची घोषणा सभापती धनखड हांणी 0 वरांत केली. हे वांगडी ह्या मुखार सभापती व उपसभापती हांच्या गैरहजेरेन सभाघराचे कामकाज संचलीत करतले. केंद्रीय खेळां आणि युवा वेव्हार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज नवी दिल्लीन खेलो इंडिया पॅरा खेळां सर्तीचें उक्तावण केलें. खेलो इंडिया पॅरा खेळां सर्तीचें आयोजन अंदू 32 राज्यांत जातलें. हातूंत देशभरांतले 1400 परस चड खेळगडे वांटो घेतले. तातूंत आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्डा सयत 32 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले खेळगडे वांटो घेतले. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.1°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8°C इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीराक खासा दर्जो दिवपी घटनेचे 370 कलम रद्द करपाचो केंद्र सरकारान घेतिल्लो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान थारायला वैध.
सप्टेंबर 2024 मेरेन वेंचणूक घेवच्यो केल्या वेंचणूक आयोगान सुचोवणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाक मानेस्तांनी दिलो येवकार. विकसित भारत एट 2047 तरणाट्यांचो आवाज ह्या कार्यशाळेक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी केले संबोधित. राजभवनाचेर केली लेगीत जाल्यो कार्यावळी. मध्य प्रदेशाचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण मोहन यादव हांच्या नावाचेर जाला शिक्कामोर्तब. मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी राजभवनाचेर वचून सादर केलो राजीनामो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वेर्णा 5व्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनाचेर जाले उक्तावण. गुणवंत विद्यार्थी आनी खेळगड्यांचो जालो भोवमान. केंद्रीय खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी नवी दिल्लींत केले खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीचे उक्तावण. 32 राज्यांतले 1400 परस चड खेळगडे जाता वांटेकार. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आनी आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकता. इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.